नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळींत। इश्टानो, गोंय विधानसभेच्या इलेक्शनाचे रिजल्ट आयल्यात आनी आमचे विधानसभेत नवे नवे मुखामळां, नवे नवे लोक आमकां वेचून आयिल्ले दिसतात। हे फावट विधानसभेत असे 19 नवे आमदार आसात जे पयले फावट वेचून आयल्यात आनी पयले फावट आमदार जाल्यात। आमी ह्या सगळ्या आमदारांक, नव्या आमदारांक एक एक करून तुमचे मुखार हाडटात। आयज आमी तुमचे मुखार हाडटात सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान व्हडा फरकान जैत मेळयल्ले काँग्रेसीचे आमदार बाब रुदोल्फ फर्नांडीस। रुदोल्फ बाब, येवकार तुमकां आनी सगळ्यांत पयलीं तुमकां गोमंतक टीव्हीची परबीं तुमी वेचून आयिल्ल्या बद्दल। ही इलेक्शन जे आशिल्लें हें तुमचें तिसरें इलेक्शन, थर्ड टायम। हाज्या आदीं तुवें 2 फावट इलेक्शनां लढलेलीं। गेले 2 इलेक्शन आनी ह्या इलेक्शना मदीं तुका डिफरन्स म्हणल्यार फरक कितें जाणवलो? पयले सुवातेर सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक देव बरो दीस दिवं। गेले पाट जेन्ना हांव भरलोलो प्रिवियस इलेक्शन, त्या टायमार हांव प्रिपेर्ड नासलो। म्हाजें अशें आसलें की टिकेट मेळतूच जाल्यार हांव बसतलो, नाल्यार हांव बसचो ना म्हणून। मात जालें कितें, आमचे सपोर्टर अशे आमगेर येवंक लागले आनी सारके म्हाका सांगूंक लागले, लास्ट जेन्ना म्हाका टिकेट मेळोंक ना तेन्ना म्हाका म्हणाले, हांवें तांकां सांगलें पळय हांव टिकेट मेळोना जाल्यार बसना म्हणून। मागीर ते म्हणाले, पळय तूं आमकां सोडटा आनी तूं वयता अशें म्हणून ते सारके फिलिंगांतल्यान उलोवंक लागले। ताका लागून त्या टायमार हांवें चिंतलें चल बसया म्हणून, आनी लास्ट मोमेंट हांव बसला। म्हाजो व्हडलो मुवमेंट नासलो, थोड्या वाड्यांनी हांव भोवंक पासून नासलो पयल्या इलेक्शनाक। तेज्या आदीं जें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी लोकांक टच आसले, तेन्ना आमी कडल्यान आमी खुबशीं कामांय केलेलीं आनी त्या टायमार आमकां वोटींगूय खूब पडलेलें। आनी त्या टायमार फर्स्ट टायम जेन्ना बसला तेन्ना 3 कॅन्डिडेट आसले आनी जेन्ना सेकेंड टायम बसला तेन्ना 9 कॅन्डिडेट आसले। आनी त्या टायमार हांव प्रिपेर्ड नासतना पासून म्हाका ऑलमोस्ट 5500 वोट पडलेले आनी अशें आनी कांय मुवमेंट करिनासतना। आनी सगळे सडन जालें आनी हांव प्रिपेर्ड नासलो। ताका लागून गेले पाट म्हाका तशें जालें। हे पाट कितें जालें, हे पाट म्हाका काँग्रेस टिकेट आसली, प्लस हांव लोकां मदें आसलो। खुबशे प्रॉब्लमांनी जावं लोकांच्या एजिटेशनांनी हांव इनवॉल्व आसलो, जावं ती PDA, जावं ते आमचे IT पार्क, जावं पॅन्डेमिका टायमार जेन्ना लॉकडावन आसलें, फूल लॉकडावन आसलें तेन्ना खुबश्या लोकांक भायर सरोंक दिनासले। भायर सरल्यार तांकां लाठीचार्ज जाताली। त्या टायमार आमी मामीज गोवा हेल्पिंग एंड NGOन भरपूर लोकांक आमी हेल्प केल्लो आहा, कित्याक आमी ते बॅज घेवन आमी भोंवताले आनी ते बॅज घेवन भोंवल्यार पुलीस तांकां हात लायनासले। आनी आमी ऑलमोस्ट मोर दॅन 10,000 लोकांक आमी ग्रोसरी पॅकेटां वांटलेलीं आख्ख्या गोंयान, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनीच न्हू, आमी सगळ्याक वांटले। कांसावले जे विसर आमचे मनीस आहा तितले कोणें आमी वांटलेली। कांसावले जावं म्हापशां जावं अशें मेवता थिंगां पर्वरी जावं पणजे, अशें कोण सारकेच गरजेक पडलेले तशे लोकांक आमी वांटलेले। आनी प्लस आमी एडय घातलेलो, कोणाक तर घरान त्रास जाता जाल्यार आमकां एकूच फोन मार आनी आमी पर्सनल डिलिव्हरी करताले तेंच्या घरांनी वचून। आनी अशे लोक खरेंच त्या टायमार त्रासान पडलेले आनी अशें करून आमी लोकांक हेल्प केल्लो आहा। तुज्या घरा कडेन जर वचत जाल्यार मम्मी आसतनाय दारान तुमच्या खूब लोक कसले कसले प्रॉब्लेम घेवन येतना दिसताले। आयज मम्मी ना, पूण आयजूय तूं आमदार नासलो तरी पासून तुज्या दारान म्हाका खूब लोक दिसताले कसले कसले आपल्याल्यो अडचणी, प्रॉब्लेम सगळे कितें कितें घेवन। म्हाका सांग, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे तूं आतां आयला निवडून, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेन प्रॉब्लेम्स कितें आहा? कितें आहा न्हू, पळय जेन्ना मामी MLA आसली त्या टायमार पासून हांव आमच्या बराबर लोकांक हेल्प करतालो आनी तो टच म्हाजो आजुनूय आहा लोकां कडेन आनी लोक जाणा म्हाजें काम। आनी अशेंच आमी लोकां मदें रावन तशीच आमची दारां ओपन आहा, आमच्या टायमार आसली तशीच आमची दारां ओपन आहा। आनी खुबश्या लोकांची, गरीब लोकांची कामां आसता आनी त्या लोकांक आमचेर फेथ आहा। मामीचेर फेथ आसलो, आतां तसोच तांकां म्हाजेर फेथ आहा आनी ते जाणा बारीक कामांक करपाक व्हडली न्हू आसता तेंची। आनी आमचे थिंगा ऑफिसर ओगीचे आसले आमच्या टायमार जे आमी ऑफिसर आसले, आमी तेंचे कडेन रिलेशन बिल्डअप केलेली आनी त्या रिलेशनाक लागून म्हाजी कामां जातालीं। तशीच मामीची कामां जेन्ना मामी पावरार पासून नासली तेन्ना मामीची कामां 100% जातालीं। मात खुबश्या लोकांक खबर नासली मामीची कामां जाता म्हणून, कित्याक सगळे ऑफिसर जावं डिपार्टमेंटांनी मामीक एक सारको रिस्पेक्ट अशें दिताले की मिनिस्टराच्याकीन चड, अशी मामीची कामां जातालीं। तसोच लोकांनी मामी जेन्ना नासली तेन्ना म्हाजेर फेथ धरून अशे लोक आमगेर येताले आनी परत लोक त्रासान
आहा तेच आमच्या दारान येताले. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा सद्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुज्या मतान मेजर प्रॉब्लेम कितें आहा? गेल्या 5 वर्सांत कितें जावंक जाय आशिल्लें तें जावंक ना? पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर प्रॉब्लम म्हणटा तो अनएम्प्लॉयमेंट. आमच्या युथाक भुरग्यांक आमच्या जॉब्स ना. कित्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्नाच अशें मिनिस्टर म्हणून जॅक्सीच्या टायमार सावन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक अशें मिनिस्टर फूल फ्लेज केन्नाच मेळोंक ना. मामींक पासून केन्ना मिनिस्टर मेवला तो केन्नाय 3 म्हयने 4 म्हयने मेवले आनी गव्हर्मेंट पडला. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी सफर जाता आनी आमच्या लोकांक चडांत चड गरज आहा तांकां जॉब्स हें इम्पॉर्टंट सारकें. तशेंच मागीर तूं पळोवंक वयशी जाल्यार मागीर आमचे गार्बेज प्रॉब्लम आहा आनी हे गार्बेज प्रॉब्लम म्हाजे हिसपान हांवें चिंतलें आतां हें गव्हर्मेंटाक हांव घालतलो म्हणून. कित्याक हो गार्बेज प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आनी हो गव्हर्मेंटान हातीन घेवंक जावो. हे अशें न्हू की पंचायतीचेर सोडलें आनी पंचायती कडेन जागे आसना घालपाक खूंय उडयतले तेंच नको. आनी गव्हर्मेंटान हें असलें हातीन घेवन एकूच प्लांट घालपाचो. हे गोंय आमचें धाकटुलें आहा. एक प्लांट घालपाचो एका जाग्यार आनी लोकांक सगळे पंचायतीक फॅसिलिटी दिवंक जाय. एक ट्राक दिवंक जाय, एक ड्रायव्हर दिवपाक सगळ्या पंचायतीक. कित्याक गार्बेज प्रॉब्लम असो सादो म्हणून चिंतूंक उपकारना गव्हर्मेंटान. ताका एक स्पेशल रेव्हेन्यू सायडीक काडून दवरूंक जावो ह्या गार्बेज प्रॉब्लमाक. आनी अशें तर एक पयस कितलेय किलोमिटर पयस आसूं 100 किलोमिटर आसूं पयस की गोंय आमचें सारकें धाकटें सरावंडींग तर सेंटराकूय घालीत जाल्यार सगळ्यांक लागीं पडटा. आनी अशें तर तांकां एक प्लांट घालीत जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. नाजाल्यार आतां जाला कितें पंचायती आतां जागे सोदता, पंचायतीक जागे मेळना. कोणाले घराच्या फुड्यान वता आनी थिंगा प्लांट घालता, उंचे एका रेजिडेंट एरियान घालता. अशें सारकें न्हू. अशें जावप म्हणजे दुयेंसां वाडप. धाकटीं भुरगीं आसता आमचीं, धाकट्या भुरग्यांक चिंतूंक जाय. धाकटीं भुरगीं आमचीं इस्कॉलाक वयता तेच गाणींतल्यान वयचें पडटा. तशें जावप कारण ताका लागून गव्हर्मेंटान हो इशू हातीन घेवन आख्ख्या गोंयचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक व्हडलो न्हू गव्हर्मेंटाच्या हातींतल्यान हो जाता करपाक. तुमचे थंय एक दुसरो प्रॉब्लेम आहा, थंय बोंडोल लेक. आतां ते प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आहा. पूण तरी पासून थंय अशें म्हणटात की ते प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, थंय लोक येवपाचे आहा. सो हाजेर तुजी भुमिका कितें आहा? हय आतां ह्या बोंडोच्या तोंयाक तेजो एक रिपोर्ट आहलो वॉटर रिसोर्सिसाचो की हे तोंय मोडपाचें म्हणून बांद. इमर्जन्सीचेर मामीन तें पास करून गेल्लेलें आनी तो बांद घट करपाक आसा तसोच घट करपाक आनी उदकान एक 4 मिटर सकला कॉंक्रिटाचो बेतो उदकान आसपाचो. कित्याक उदीक पाजर ना जावपाक आनी ताका एक गाडी आसपाची आनी ते सायडीच्यान उदीक आमचे शेतांनी वचपाक आनी आमच्या 4 हांब्यांनी पासून तें उदीक सप्लाय जाता आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आनी असो मामीचो प्लॅन आहलो की हिंगा 12 मंथ्स ऑफ द इयर हें करपाक वेजिटेबल जावं भाजी आनी आमचे शेतां रोवपाक कितेंय आमच्या गांवच्या लोकांनी रोवपाक आनी सेल्फ सफिशियंट आमचो गांव सेल्फ सफिशियंट उरपाक हे मामीचो व्यू आहलो. आनी हो म्हाका व्यू व्हरूंकूच जावो. मामीचें तें सपन आहलें तें म्हाका पुरें करूंकूच जाय. आनी दुसरें तुवें पळय विचारलां म्हाका की हे प्रोजेक्ट हे आमच्या बोंडोच्या तोंयाक तेगोन येवपाच्या हे सारकें आमच्या सांताक्रुजाक डिजास्टर जातलें. कित्याक आमचे सांताक्रूज लोक दोंगरा सकला रावता. बांद म्हणून एक गांव आहा ते आमचे दोंगरा सकला रावता आनी गरीब लोक मोगाल लोक आनी सगळे आमी युनिटीन चलता. आनी ह्या दोंगराचेर तेणी येदे व्हडले प्रोजेक्ट पास केल्या. हे प्रोजेक्ट ताका FIR 300 दिलेलो आहा. पणजे बस स्टँडार पासून सिटीन आसून थिंगा FIR आहा 250. आतां ते दोंगरार तेणी 300 कित्याक दिला तें आमकां कांय समजना. आनी अश्यो तर येदी व्हडल्यो बिल्डिंगे तर येयल्यो आमच्या लोकांचें जातलें कितें. तेंची फाल्यां फोसां तर फुटलीं जाल्यार तेंचे फोसाचें उदीक वयर काय वयचें ना सकला वयचें पडलें गांवांत. थिंगा लोक आमचे त्रासान पडटले. शेतांनी ती घाण वयतली, शेतां आमची पिड्यार जातली, उदकाक आमकां त्रास जातले. तेंचे स्विमींग पूल आसतले, तेंचे पयले स्विमींग पूल भरोंक जाय आनी तेंचे मोटर येद्दे आसतले उदीक ओडपाक की आमच्या लोकांचे पासून उदीक ते 3 किलोमिटरा पासून तें उदीक ओडूंक जाता. अशें आमकां लोक आमचे पडटले त्रासान. आनी हे म्हाका कशेंच हें हांव जावपाक दिवपाचो ना. आनी आमच्या टायमार सावन आमचो हो व्यू की आमी सदांच लोकांच्या बराबर रावपाचें. कसलेय प्रोजेक्ट जावं धाकटे जावं व्हडले एका वाड्यार येता जाल्यार त्या वाड्या लोकांक विचारूंक जाय. आमच्या गांवांत येता जाल्यार गांवच्या लोकांक विचारूंक जाय. लोकांचो व्यू घेवंक जावो. बरें आसता वायट आसता तें सगळें पळोवंक जाय. सगळें पळोवन मामी जशी चलताली तेच भाशेन म्हाजो व्यू आसतलो. सदांच हांव लोकां मदीं रावतलो. कित्याक आमकां लोकांक सदांच तोंडां दाखोवंक जाय आनी फ्युचराक
आमच्या लोकांनी म्हणूंक जाय बाबा कितें बरें करून हेणी गेले म्हणून करेक्ट अशें आमकां धरूंक तो जाय. IT पार्कूय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाचो आसलो तेन्ना तुमकां कोणें विचारूं ना, मागीर IT पार्काक बरोच अपोज जाला. आजून म्हाका दिसता कितें तरी प्लॅन्स चालू आहा थंय कितें तरी करपाचें. हाचेर तुजो कितें स्टँड आहा? पळय IT पार्काचें कितें जालां न्हू, हिंगासर एक हिडन एजंडा आहा. IT पार्क हायवे कादंबा रोडाक टच पळय IT पार्क जो येवपाक चाललो ती 4.5 लाख जमीन डिफरंट आनी तेच जमनीक तेकोन आनीक एक 4.5 लाख जमीन आहा आनी तीच 4.5 लाख जमनीक थिंगासर रोड ना. मग थिंगासर कितें जाला थिंगा न्हू थोडे टॅनंटाचे कानान घातलेले हेणी आनीक हेणी हे आमचे हे सगळे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा. आतां इलेक्शनाक भरलेले पळय ते इनवॉल्व आहा. सगळ्या लोकांक खबर आहा हे आतां सगळे कवटे आनी ते सगळे तेतून इनवॉल्व आहा हे प्रॉपर्टी हावपाक आनी हे आम आदमीचे मनीस तेतून ते इनवॉल्व आहा. तेन्ना IT पळय टायमार आमचो अमित पालेकार तोय तेतून आसलो. IT पार्क जाय म्हणून बॉब मारतालो सगळ्यांक खबर आहा. आतां कित्याक तांकां थिंगासर इंट्रस्ट आहा ह्या जाग्यान आनी तांकां तिन्ना वाट ना म्हणून ती हे सायडीच्यान ते वाट हाडटाले आनी ती वाट सगळ्या लोकांनी आमी वचोन ती बंद केली. थंय झाडां लायली आनी बंद केली. मात तो जागो म्हाजे हिसपान जे टॅनंट आहा थिंगचे हे टॅनंटाचो जागो आनी त्या टॅनंटांक तो गव्हर्मेंटान दिलेलो आहा आनी कितें फायदो जातालो त्या टॅनंटांक जावंक जावो कळ्ळें न्हू. आनी तांकां अशें नाडूंक दिवंक उपकारना आनी म्हाकाय तशें तांकां कोणाक नाडलेलें म्हाका नाका. तांकां जाय पळय तशें जावंक जाय. लोकांक नाडलेलें तुका नाका, लोकांक जें जाय लोकांच्या हितान जें जाता ती गजाल तुका जाय. तूं आनी मामी सदांच तुमी लोकांच्या चळवळी बरोबर उबे रावल्यात, लोकांचे प्रश्न घेवन उबे रावल्यात. आमी उलोवया फुडें तुजें विजन कितें आसतलें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर, तूं कशें कितें फुडें पावलां मारूंक सोदतात. पूण ताजे आदीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत परते आमी तुमकां मेळटले. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसात आयज आमचे मानेस्त सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले काँग्रेसीचे आमदार बाब रुदोल्फ फर्नांडीस. रुदोल्फ बाब, ब्रेकाक वयचे पयलीं आमी उलयल्ले लोकांक जाय तसले, लोकांक फावो तसले प्रोजेक्ट तुज्या गांवांत तुका जाय. तुवें अशेंय म्हणलेलें की खूब धोको आसा गांवां खातीर जंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतले वा IT पार्का सारकेले जेन्ना प्रोजेक्ट येतले तेन्ना लोकांचेर थंयच्या परिणाम जावप हें स्वाभावीक. म्हाका सांग, तुज्या गांवांत वा म्हणजे तुज्या मतदारसंघात मेरशे सारकेल्या जाग्यार एक बरी झर आशिल्ली. ती इतकी सुंदर झर लोक ते न्हांवंक वताले. ते झरीचें उदक सगळ्यांक मेळटालें. आतां ती झर काबार जावन गेल्या, तें उदक जालां टॉक्सीक. अशे खुबशे जागे ऑलरेडी पाड पडिल्ले आसा, म्हणजे ताची वाट लागिल्ली आसा खुबश्या जाग्यांची. तुज्या गांवांत अशे खंयचे जागे आसा तूं ते परते आतां रिहेबिलिटेट करूंक सोदता किंवा परते ते रिज्युविनेट करूंक सोदता? ही जी मेरशेची जोर जी तूं म्हणटा ती मामी MLA जावच्या पयलीं ही जोर सारकी बरी आसली. त्या टायमार मामीन एक हेजो मिलिटरीचे टॉयलेट येताले पयर. तेन्ना मामी MLA जावच्या पयलीं मामीन ते ऑब्जेक्ट केल्ले ते थिंगासर माल पडटे म्हणून आमचे झरीक लागून. मात तेन्ना कितें जालें, तेन्ना पंचायतीन आयकोंक ना आनी ते टॉयलेट दिले तांकां. आनी ते म्हणाले ना म्हळ्यार ते टॉयलेट पयस आहा आनी तांकां इफेक्ट जावचो ना अशें म्हणलें आनी तांकां दिले. मागीर खूब तेंपान जेन्ना मामी पळय निवडून येयली तेन्ना मागीर आमी ते जेन्ना उदीक जे चॅक केलें तेन्ना ते उदकान ते पोल्युशन मेवलें आनी तेन्ना सावन ती मागीर ती झरीचेर कोण वचना जालें आनी आतां तिंचो प्रेशरूय उणो जाल्लो आहा. मात ती जर जाता जाल्यार ती जाता तशी आमी पत्ती रिस्टोर करूंक जाय. पत्ती फाटल्या दिसांनी आमी तिका क्लेनिनस बा केल्ले वचोन मामीज गोवा हेल्पिंग हँडान वचोन आमी क्लेनिनस करून तिका बाटल्यो प्लास्टिकां खूब पडलेली ते सगळे आमी झाडां हें लीप करून सगळें बरें क्लीन केल्लें थिंगासर. आतां चड आनी चड गरज आहा कित्याक तो एक टुरिजम स्पॉट कसो. खुबशे लोक येताले थिंगा न्हांवपाक कळ्ळें न्हू. तें तर अशें करूंक जाता जाल्यार हांव जाता ते भाशेन हांव ट्राय करतलो तें करपाक कळ्ळें न्हू. आनी तेचें उदीक आतां आमी ते टॉयलेट ते शिफ्ट केले. मागीर आमच्या टायमार ते शिफ्ट केले टॉयलेट आनी आतां पळोवंक जाय ती पत्ती आमी टेस्ट करून उदीक पत्ते तेतून पोल्युशन आहा वा ना तें आमी जाता ते भाशेन ट्राय केल्लें तें करपाक. आतां तें तर सारकें आहा जाल्यार आमी ती रिस्टार्ट करपाची. ओके. तूं एक MLA सांताक्रूजचो, पूण एक MLA म्हणून जेन्ना तूं एसेंब्लीन बसता तेन्ना तुका आख्ख्या गोंयचो विचार करचो पडटा. आतां खुबशे जाणां जे तुवें म्हणलें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक बेकार खूब आसात.
MLAचें काम लोकांक जॉब दिवप न्ही, पूण MLAचें काम लोकांक जॉब क्रिएट करप. पूण आमचे सद्या परिस्थितीन कितें जाला, जो जॉब दिता तो बरो MLA. आतां जॉबूच जेन्ना ना तेन्ना तूं दितलो खंयचो. सो जॉब आमकां पयलीं क्रिएट करचें पडटलें. सो अशें जे जॉब क्रिएट करूंक किंवा भुरग्यांक गोंयच्या, हांव तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलेंच म्हणना, सेल्फ सफिशियंट करूंक किंवा बाकीचे आमचे जे प्रॉब्लेम आसा तांचेर एक गोंया खातीर तुजें विजन कितें आहा? पळय, जेन्ना तूं जॉब्साच्या बाबा चिंता तेन्ना एके सायडीन अशें चिंतूंक जाय की बरे क्वॉलिफायड यूथ आहा तांकांय जॉब मेळोंक जाय, प्लस थोडीं बायलां आसता बेकार घरांनी तांकांय कितें जॉब मेळूंक जाय. तसले चिंतून एक नॉन पॉल्युटेबल इंडस्ट्री अश्यो गोंयान हाडपाक करूंक जाय. आनी एवरी विलेजीन तर अश्यो हाडल्यो जाल्यार ते विलेजीचे लोक सेल्फ सफिशियंट आसतले. आतां तांकां जालां कितें, जेन्ना गव्हर्मेंट एक आसता तो ओपोजिशनाक आनी पळयत ना, हे सगळे आपले आपले चिंता आनी दुसऱ्यांक जॉब्स बा दिना आनी अशें करून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटीं गेलेली आहा. खुबशे आमच्या टायमार आमी जॉब दिल्या, मात कितें अशें झगडोन आनी अशें एक दोन 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 अशें अशें आमकां एक एक घेवचें पडटालें. वयल्यान हेतून रुलिंगेन आसून पासून आमकां त्रास जाताले. बेश्टे MLA आसतले म्हणून, आनी जे कोण मिनिस्टर आसता ते आपल्याचे चिंता आनी आपल्याचोच फायदो करता. मात अशें जावंक कान्ना. जेन्ना एक गव्हर्मेंट आसता तेणें सगळे आख्ख्या गोंयचें चिंतूंक जाय. तूं एक मिनिस्टर जो जालो जाल्यार त्या मिनिस्टरान चिंतूंक जाय आपूण आख्ख्या गोंयचो मिनिस्टर. आतां हांव आतां निवडून येयलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हाज्यान म्हणूंक जायना हे म्हाजें ऑपोजिशन आनी तें म्हाजें ऑपोजिशन. जेन्ना तूं निवडून येता तेन्ना सगळे लोक तुजे अशें हेच भाशेन तर सगळे मिनिस्टर तर चिंतीत जाल्यार आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता प्रॉब्लम सॉल्व जातले. मात अशें जावंक जाय, अशें करूंक जाय. सगळे आपले सेल्फिशनस करता, चडशे सगळे म्हणना चडशे करता, आनी अशें जावंक उपकारना ह्या फुडें. तुज्या गांवांत शेतांचोय प्रश्न आहा. ओके, शेतां कोणाक ओडटा, लोक खाजन करून उडयल्या, ते शेतां रोयनात आनी थंय मागीर ते माती घालून बिलून पुरोवन ती बिल्डिंगो बांदतात. म्हणजे जो शेता खातीर जी जमीन दवरलेली आसता तिचें कन्वर्शन चलता. सो अशे खुबशे प्रकार जाता, जाका लागून आमचे बाकीचो सैम आसता तो इबाडटा. कित्याक जे आमकां जमनी वयर दिसता ताचे पेक्षा जमनी सकयल आसता ते इम्पॉर्टंट. थंय वॉटर सोर्सीस आसता, उदकाच्यो झरी आसता त्यो सगळ्यो पुरवता आनी आमच्या पर्यावरणाचो इबाड जाता. ह्या प्रश्नाचेर तूं कितें करूंक सोदता, कित्याक तुज्या गांवांत हो प्रश्न खूब व्हडलो आसा? हय, हो प्रश्न खुबसो जेन्ना रिजनल प्लॅन जो हाडलेलो त्या टायमार हो प्रश्न चड व्हडलो जावनासलो. कित्याक आमच्या सांताक्रुजान शेतां बा सगळीं कन्वर्ट केलेली आसली आनी त्या टायमार आमी झगडोन, तुमी जाणा तेन्ना मामीक घेवन आमी मोर्चा काडला आनी त्या हेका लागून मामीक वयल्यान खूब सफरी जावचें पडलें. मात खुबशे मामीन अशे त्रास काडून आमी आमचो गांव आमी सांबाळलेलो आहा. आमचे दोंगर आमी केन्ना इकूंक ना, आमची शेतां आमी केन्नाच अशी वाट लावंक वचूंक ना लोकांची. सदांच आमी सामान दवरला आनी तें सामान दवरलां म्हणून आयज पणजेक तेंकोन ही तुमकां ओपन ग्रिनरी दिसती पडटा. आतां आयज अशी परिस्थिती आहा की अशी ग्रिनरीचेर दोळे आहा. खुबश्या व्हडले लँड शाक्सांचे तेंचे दोळे आहा ही हावपाक, कित्याक पणजे सिटीक तेंकोन आहा आमी. मात आमी ही सांबाळूंक जाय आमच्या फ्युचराचे पिळगेक. ह्या फुडें जमनीच आसच्यो ना अशें जावंक ना. आनी मेन म्हणटा तें एग्रीकल्चर आमी जाता तितलें वाडोवंक जाय. आमी आपल्या आपल्या गोंयांत आपल्या आपल्या गांवांत तर आतां एग्रीकल्चर वाडयत जाल्यार सगळे लोक हॅप्पी आसतले. तुमी जाणा फाटीं पॅन्डेमिका टायमार कितले त्रास जाले, भायली भाजी येवपाची बंद जाली आनी अशें करून आमच्या लोकांक गोंयचे त्रास जाले आनी आमकां गमले इफेक्ट कितें पळय तो. आनी आतां चड गरज आहा ही शेतां चालू करपाक. तूं गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करून ती शेतां चालू करपाचो जो प्लॅन आहा? आतां म्हाजो एक प्लॅन आसलो. पळय, तूं तर पळोवंक अशी आख्ख्या गोंयांत तूं पळोवंक अशी जे वाव आहा शेतांक, चडशे वाव तूं पळयशी एक 2 ते 2.5 मिटराचे वाव आसता. आनी म्हाका दिसता हे आदीं मानाय त्या टायमार ते माती उस्तून बांद घोट करताले. आख्ख्या गोंयान हांवें पळयल्या ते हिसपान हे वाव सगळे आमचे पुरवल्या. आनी वाव पुरोवन आमची लोक आतां म्हणटा ते शेतां रोयना. शेतां रोयना कित्याक रोयना? तुमचे वावूच सारके ना. आनी जेन्ना तुजे वाव जे सारके ना तेन्ना गांवचें उदिकी भितर वचना. गांवान उदिकी स्टॅग्नंट उरता, सगळ्याक त्रास जाता. ताका लागून हे तर आतां वाव ही भितर मिशिनरी ही व्हडली तर भंय तर केली, तेजी भंय ती उपता आनी ताका क्रेन कशी आसता ती माती काडली, सायडीक मारली, बांद घोट जाले, वयल्यान आमची माती फॉलाय जाली आनी जाय तशें आमकां फाल्यां फ्युचराक शेतांय रोवंक मेळटली लोकांक. व्हडल्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंटांनी करून दवरूंक जाय. ह्या फावटी काँग्रेस पार्टी 11 सीट मेळ्ळ्या, गेल्या फावटी तुमकां 17 मेळ्ळी. सो काँग्रेस सद्याक तशी वीक आहा, स्ट्रॉंग ना, कित्याक खूब जाण साणून गेल्ले आहा. सो तुका कितें दिसता पार्टी घट करपा खातीर किंवा काँग्रेसीचे
शक्ती जी आहा ती वाडपा खातीर गोंयांत कितें करचें पडटलें? पार्टीचे लिडर थोडे गेले म्हणून पार्टी वीक जायना. पार्टयेचे लोक पार्टयेकूच आहा. फकत एकूच प्रॉब्लम जालो कितें पार्टी ऑपोजिशनान मुद्दम अश्यो पार्टी हाडल्यो भायल्यो. अश्यो पार्टयो येवन हिंगासर आमचे डिविजन जाले. काँग्रेसीचे वोटिंगाचे डिविजन जालेले आहा आनी ह्या डिविजनाक लागूनच आमची आयज ही काँग्रेस वीक तुका दिसता पळोवपाक. आनी तूं पयशे आतां BJPचे जावं दुसरे कॅन्डिडेट जे जिखून येयल्या चडशे पळय तूं थोडेच मार्जिनान जिखलेले आहा. हे फकत वोट स्प्लिटांक लागून. नाजाल्यार आयज हिंगा काँग्रेसूच गव्हर्मेंट आसपाचो. मात हेंय मानून घेवंक जाय की आमी काँग्रेसीन आमचे मेंबरशीप आमी वाडोवंक जाय. आमचे यंग यूथ जे आहा डायनेमीक आमचे यूथ आहा ह्या युथाक आमी जाता ते भाशेन तांकां आतां एकठांय करपाची गरज आहा. कित्याक काँग्रेस एकूच पार्टी सेक्युलर पार्टी आहा. हे पार्टीक जात कात भेदभाव कांय लागना. आनी दुसऱ्यो पार्टी खुबश्यो पयशी जाल्यार हे फकत धर्माचेर एक पार्ट डिविजनां करून आमची फूट घालूंक सोदता. आनी आमची युनिटी जी गोंयची आहा आमच्या गोंयान अशे लोक आहा मोगाल आमच्या लोकां मदें केन्नाच जात कात केन्नाच ना. हिंदू कॅथलीक जावं मुस्लीम अशें केन्नाच ना. म्हाका उगड आसा एक पाट एका इलेक्शनाक मामीच्या ऑपोजिशन एकलो कॅन्डिडेट आहलो. तो घरांनी वचून सांगतालो की पळय ते कॅथलीक आमी हिंदू आमी एक रावंक जाय. मात जेन्ना त्या घरांनी हांव वयतालो त्या हिंदूच्या घरांनी ते लोक म्हाका सांगताले पळय म्हणटाले आत्तां म्हणटालो सांगून गेला आमकां हिंदू आमी एक रावंक जाय आनी कॅथलिकांक पयस करूंक जाय. हे म्हाका हिंदू लोकूच हे सांगताले. आनी हो म्हणटा आतांच म्हणटा आमच्या मदें म्हणटा डिविजनाक वता. अशे लोक आमचे गोंयकार लोक अशे आहा. आमी एकवटान चलपी आमकां ती जात कात केन्नाच लागना. आनी अशेंच आमी फुडें चलोवंक जाय आनी गोंय आमचें अशेंच उरोवंक जाय आनी हेच भाशेन दवरपाक आमी जाता ते भाशेन ट्राय करूंक जाय. तूं आतां म्हणजे आमदार नासलो तरी पूण मामी उपरांत तुमी तो मामीज गोवा हेल्पिंग हँड म्हणजे NGO केले आनी तुमी खुबसो वावर करतालो. तुमी कितें कितें काम करताले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भायर? पळय जेन्ना हो ग्रूप आमी मामीचो केलोलो त्या टायमार आमी लोकांक हेल्प करताले. आमी बायलांक आमी बेकरी क्लासीस जावं अशें केन्नाय कोण दुयेंत जालो जाल्यार तेजे खबरेक वयताले. अशें खुबशे आमी कामां केल्ले. तेन्नाच मागीर तुमी जाणा पॅन्डमीक येयलें. तेन्ना पॅन्डमिका टायमार आमी ती पॅकेटां करून आमी लोकांक सर्व केले. प्लस आमी मॅडिकलान थिंगासर कितें जातालें मेडिकलान एक पाट पेडणेचे जावं बिजोलचे पयसुले लोक तेंची घरां पयस आसता ते लोक येताले तेजे पेशंटाच्या फुडें रावपाक. आनी तेन्ना तांकां खावपाक मेळनासलें. तांकां जेवण घेतलो जाल्यार तांकां घरा वचून येतले काय थिंगा रावतले. ताका लागून त्या लोकांक आमी जेवणां दिताले. प्लस ऑक्सिजनाचेर तुमी जाणा ऑक्सिजनाचे कितले प्रॉब्लम जाले कितले आमची भाव भयणां आमचे माय पाय आमच्या मदें ना आतां. हे सगळे अशें ऑक्सिजन नासतना मरप म्हणजे अशें मनीस फडफडोन मरता असो हें मरप पळोवपाक बरें दिसना. तशें आमी सिलिंडर हाडलेले. पण सिलिंडर हाडले आमी एटलिस्ट म्हाका दिसता एक 3 तरी एक जीव सांबाळल्या ह्या सिलिंडरांनी. मात एक पासून जीव सांबाळलो जाल्यार तो आमकां व्हडलो. अशें करून आमी जाता ते भाशेन आमी लोकांक हेल्प केल्ले आहा. आनी थोड्यांच्या घरांनी अशें केन्नाय कितें नासलें थिंगेर वचोन तांकां कितें दी अशें खुबशें आमकां जाता ते भाशेन आमच्या NGOन आमी केलेलें आहा. म्हाका सांग गोंयच्या मुखार खुबशे प्रश्न आतां आमकां दिसता इमिजिएट प्रश्न म्हणजे आमी जे उलयतात लोकां मुखार ते तुज्या मतान खंयचे? पळय गोंयचो चड व्हडलो म्हत्वाचो जो प्रॉब्लम आमच्या गोंया मुखार आहा तो गोंयच्या फ्युचराचो आनी आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराचो तो जावन आसा कोल. हो जो कोल जो आतां हिंगासर ट्रान्सपोर्ट करपाक केला जो इंडोनेशिया आनी ऑस्ट्रेलिया सान पळय आतां वास्को पळय हाडपाक केला हो कोल आमच्या सारके गोंयकारांक आमकां त्रासान घालतलो. पयलीं आमकां दिसलें की हे सगळे ब्रीज आनी हे रस्ते बांदल्या ते आमच्या फायद्याक म्हणून आनी आमी बरे खुशी जाल्ले. मागीर जेन्ना एक ब्रीज बांदलो बायणा बिचाचेर आनी तो ब्रीज थिंगा इनकम्प्लीट आहा थिंगासरूच स्टॉप केला. त्या टायमार आमकां गमलें हे सगळे ब्रीज आयले वयल्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन सगळे आतां महाराष्ट्रा कर्नाटकाक वचपाक हे ब्रीज केल्या म्हणून. तेन्ना आमकां गमलें की आमच्या गोंयचो फ्युचर काबार जातलो. कित्याक जेन्ना हे ट्राक ह्या आमच्या रस्त्याल्यान वयतले तांकां हे कोल हो आमचो लाकडाचो कोळसो न्हू हो दोंगराचो कोळसो आनीक जेन्ना तेतून मर्क्युरी आसता आनी ती एक अबावट 4-5 किलोमिटर्स ट्रॅवल जाता. आनी त्यो पळयला हिंगा उसगांव आतां कशें मायनिंगेचे पळय ट्राक वयता थिंगा सगळी जमीन पळय झाडां बा सगळीं तांबडी जालेली आहा. वयता थिंगासर पळय हायवेक तुमी सायडीच्यान तांबडी जाल्ले आसता. तेच भाशेन न्हू ही सगळीं आमची झाडां काळी जातलीं आनी आमचे बिची काळी जातल्यो आनी आमचे बिचीर वचपाची परिस्थिती आसची ना.
आनी जेन्ना अशें पळय बिची काय जाली जाल्यार ट्युरिजम आमकां इफेक्ट जातलो आनी ट्युरिजम आमच्या गोंयान कित्याक येतले आतां सद्याक गोंयान ट्युरिजम येता कित्याक गोंयचे लोक बरे मोगाल आमचे बिची हिंगा जाय तशें तांकां न्हांवंक मेवता बरें एन्जॉय करूंक मेवता म्हणून ते येता जेन्ना ही बिची बंद जातल्यो ह्यो सगल्यो काय जावन वयतल्यो तेन्ना ट्युरिजम आमच्या गोंयान स्टॉप जातलें आनी ट्युरिजम जावन आसा आमचे गोंयचो बॅकबोन आनी वयर तो ट्युरिजम बंद जालें जाल्यार सगलीं हॉटेलां बंद आमचे मागीर टॅक्सी कार काबार आनी वयता थिंगासर धंदे सगळे डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर आमचे धंदे काबार जाले जाल्यार आमचे भुरगे वाऱ्यार पडटले ताका लागून हो इशू मेजर इशू जावन आहा हो इशू कशे भाशेन हो स्टॉप जावचो हे पळय डबल ट्रॅक हे रस्ते बांदल्या हे सगळे व्हडले कॉर्पोरेट्स हे सगळे अडानी आनी हे ते व्हडले व्हडले पळय कॉर्पोरेट्स आहा हे सगळे कॉर्पोरेट्सान आमच्या गोंयांक काबार करपाक केला कित्याक तांकां दिसता की गोंय आमचें धाकटुलें आनी आमी भितर आमकां सॅक्रिफायस केल्ले आहा गोंयकारांक मात हे आमी जावंक दिवंक उपकारना आनी आमी तेजेर ओपोज वयतले कोणें आसूं ते कोणें कितलेय तर आमचे लागचे पासून आमचे मदले पासून ताका तर फेवर करूंक वचत जाल्यार हांव म्हाजे सायडीच्यान हांव तेजे सारको ओपोज आसतलो यूथ म्हणटा तो आमचो गोंयचो व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट युथा खातीर कितें करचें अशें तुका दिसता गव्हर्मेंटान आनी तुज्या लेवलाचेर एक हांव चिंतालो एक प्रपोजल कसो घालपाक असो की तुमी जाणा गोंयान आमचे यूथ सारके बरे शेवपी स्पोर्ट्सान बरे आनी तूं एक दिसांनी तांकां जॉब दिना हांव चिंतालो अशें की आतां तुमी जाणा गोंयान कितलेच इंडस्ट्री आसता इंडस्ट्री आहा व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आहा हे कंपनीक गव्हर्मेंटान कंपल्सरी करपाचें एका कंपनीक जावं इंडस्ट्रीक टुर्नामेंट करपाक वर्साक एकूच टुर्नामेंट तेणी करपाचो कित्याक कितलेच हजारांनी हिंगासर कंपनी आहा जेन्ना हे टुर्नामेंट जेन्ना कोतेले तेन्ना कितें जातलें तेंचे प्रायज आसतले आनी आमच्या भुरग्यांक थिंगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कितें जोडपाक आतां केरळाक बसलें चलता थिंगा गेमी स्टार्ट जाता सकाळच्या सकाळचे सोंग स्टार्ट जाता मागीर एक 9 पासून ते तर एक टुर्नामेंट केलो मागीर सगळे लोक कामाक वयता 9 ते 6 पासून गेमी ना मागीर सोंग तेंच्यो परत्यो स्टार्ट अश्यो करून न्हू दिसाक न्हू एक 5-6 गेमी जाता आनी एक प्लेयर तुका एक 2-3 गेमी शॉट तो दिसाक एक 15,000 एक 12,000 भावन एक प्लेयर जोडटा हो एक प्रपोजल म्हाजो आसलो तेंकां घालपाक कित्याक आनी अशें जायत जाल्यार आमचे गोंया वयर सरतले स्पोर्ट्सांनी वयर सरतले आनी सगळे भुरगे आमचे बिजी उरतले नाल्यार कितें जाता ना डिस्ट्रॅक्शन आसता थोडे मागीर भुरगे आयडल मायंड इज अ डेवल्स वर्कशॉप तुका खबर आहा ते भाशेन जावंक उपकारना ताका लागून सगळे आख्खे गोंयच्या लोकांक खुशी धरपाचे आनी युथाक आमच्या बिजी धरपाचे लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांग एसेंब्ली आतां जातली आनी पॉलिटिक्स सदच्या भशेन चालू आसतलें काँग्रेसी भितर जी परिस्थिती आसा अशें आयकूंक येता की कांय काँग्रेसीचे आमदार फुटपाचे बीजेपीन जॉयन जावपाच्या तुका अशी ऑफर आयल्या आनी अशी जर ऑफर आयल्या तूं कितें करतलो म्हाज्या लायफान हांव सदांच एक वस्त म्हाका लायक जाली जाल्यार हांव ते एक वस्तीक हांव पागून रावता हांव तसो म्हाका कितली तर ऑफर येयली आनी ह्या फुडें म्हाका ऑफरी येयलेल्यो फस्ट टायम जेन्ना हांव भरला तेन्ना म्हाका टिकेट डिनाय जालेली त्या टायमार म्हाका पर्रीकारान म्हाका आपयलो हिंगा आमच्या विष्णू वाघागेर आनी ह्या भुरग्यांनी म्हाका सांगूंक ना कित्याक ते जाण हांव बीजेपीक वयचो ना म्हणून तेणी म्हाका सांगलें चल या म्हणून तुका एका जाग्यार व्हरता म्हणून तेन्ना आमचो सायमन कायदो आहलो बरोबर आमचो लुकास आहलो कृष्णा म्हण आहलो हेणी म्हाका सांगूंक ना जेन्ना हांव पिलार पावलो तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें तुका विष्णू वाघागेर पर्रीकार रावता म्हणून मागीर हांवें ताका सांगलें पळय म्हाका दुसरे कडेन जॉयन जावपाचें ना चल टर्न मारेन घरा या आनी मामी की तें लायक जायनासलें आनी आमी मागीर घरा येयलो सेकंड टायमी तशेंच जालें हांव मामी आनी यतीश नायक आमी खंय तरी गेल्ले आनी वाचलो आमच्या बरोबर प्रवीण जाण्ट्यो तेन्ना प्रवीण जाण्ट्यो म्हाका म्हणलो पळय आपणाक बरें लायक जायना रे टिकेटीचें तुकाय म्हणालो मेवची ना आनी आपणाकूय मेवचें ना आपणाक म्हणालो आपयला आनी तुजें आपूण उलयलां आनी तुकाय हाड सांगला म्हणालो हांवें म्हणलें पळय तूं वच म्हणलें हांव येना सेकंड टायमी हांवें घेवंक ना आनीक म्हाका एक पाट लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरला आनी लोकांनी म्हाका निवडून हाडला काँग्रेस म्हणून आनी हांव लोकांचो घात केन्ना करपी न्हू हें म्हणलें घातकेपण म्हाका केन्नाच जावपाचें ना ज्या लोकांनी म्हाका हे पार्टीन निवडून हाडला हांव हेच पार्टीन आसतलो हे 5 वर्सां लोकां कोणाच्यानूच म्हाका हालोवंक जावपाचो ना तुवें सांगलें तुका 5 वर्सां कोणाचेंच हालोवंक जावचो ना तुजो आत्मविश्वास पळोवन म्हाका बरें दिसता कित्याक गोंयच्या राजकारणांत सद्या अशा लोकांची गरज आसा जे
आत्मविश्वासान एकूच विचार घेवन कितें तरी फुडें वतले. तूं आमचे मदीं आयलो, तुवें आमच्या प्रश्नांक सगळ्यांक बरे भशेन जापो दिल्यो. तुका परतून एकदां तुका परबी आनी दिनवास. तुजे विधानसभेंतले दीस बरे जावचे आनी तूं एक सक्सेसफूल लोकां खातीर झगडपी आमदार म्हणून फुडें तुका नामना मेळची हीच आमची इत्सा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. दिनवास. देव बरें करूं सगळ्यांक.